नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्लीत 70 मतदारसंघा खातीर जालें मतदान. 57.70% मतदानाची नोंद. उत्तर प्रदेशातल्या मेलकीपूर विधानसभा वेंचणुकेत 65.25% जालें मतदान. अयोध्येंतल्या मेलकीपुरांत आयज जाली पोटवेंचणूक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रयागराजात केलें अमृत स्नान. भारताच्या आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक दायजाचें घेतलें दर्शन. जम्मू काश्मीरातल्या सुरक्षा विशयाचेर नवी दिल्लीत जाल्ली नियाळ बसका. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला सेगीत दुसऱ्या दिसा ह्या विशयाचेर चर्चा. गोवा स्टेट पॅलेटिव्ह कॅर धोरणाक सुरवात. गोंय वैजकी मळार जिविताचो दर्जो सुदारपा खातीर हो उपक्रम म्हत्वाचो थारतलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. पळया खबरो विस्तारान. दिल्ली विधानसभेत 70 सुवातां खातीर आयज मतदान सुरू जालां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लेगीत मतदान करून लोकतंत्रांत वांटेकार जाले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी तांची घरकान्न हांणी लेगीत दिल्लींत मतदान केलें. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी लेगीत मतदानाचो हक्क बजायलो. दिल्लीचे उपराज्यपाल तशेंच काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी तशेंच आम आदमी पक्षाचे फुडारी मनीष सिसोदिया हांणी लेगीत मतदान केलें. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी तशेंच भाजप सांसद बासुरी स्वराज हांणी लेगीत मतदान केलें. सांजे 5 वरां मेरेन 57.70% मतदान जालां. मुखेल वेंचणूक अधिकारी राजीव कुमार हांणी हे विशीं अदीक माहिती दिली. हर बूथ पे आपने देखा 4-5 कर्मी बैठे हुए हैं अंदर में, विभिन्न विभागों के हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं. जितनी भी मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं. सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं. और सारे आरओज, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं. और उसी का फल है कि करीब करीब 12-13 हजार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई. मतलब पीसफुली हुई. अब तैयारी है पूरी. अब पहले आज वोट का दिन खत्म हो जाए, अच्छे से हो जाए. और सबसे पुनः अपील है कि जरूर वोट देने है. दिल्लीक जर वांटोवपाक जाय जाल्यार दिल्लीच्या कल्याणा खातीर सगळ्या लोकांनी भायर सरून मतदान करपाचें आवाहन भाजप सांसद मनोज तिवारी हांणी केलें. दिल्ली को सजाने के लिए घर से बाहर आइए, जल्दी बूथ पर पहुंचिए और अपने मत का दान करिए. दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली के कल्याण के लिए आप अपना मत जरूर दीजिए, ये हमारी प्रार्थना है. साफ पानी मिले, साफ हवा मिले, साफ यमुना मिले, बुजुर्गों को पेंशन मिले. इसके लिए अब तो 27 साल दूसरों को देख लिया. इस बार लोग भाजपा को टेस्ट करने के लिए दिल्ली सरकार में ला रहे. मतदान हे महान दान आसा. प्रजातंत्राचो आधार म्हळ्यारच मतदाना परस खंयचोच अधिकार व्हडलो ना अशा उतरांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सत्ता परिवर्तना खातीर मतदान करपाचें आवाहन केलें. मतदान प्रजातंत्र की ऑक्सीजन है. प्रजातंत्र का आधार मतदान है. मतदान सब अधिकारों की जननी है. इससे सर्वोपरि कोई अधिकार नहीं है. प्रजातंत्र का महत्व तब है जब हर व्यक्ति अपना मतदान विवेकपूर्ण तरीके से, स्वतंत्रता से और देश के लिए करे. इसी से प्रजातंत्र फलता है, फूलता है, विकसित होता है. भारतवर्ष दुनिया में एक मिसाल है. सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र, सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र, जहां सत्ता परिवर्तन या सत्ता का स्थायित्व है,
मतदान से ही जाहिर होता है। ये बेशकीमती हथियार, अधिकार भारत के हर नागरिक को मिला है। आज के दिन सभी को मेरी शुभकामनाएं और सभी को आह्वान करता हूं, अपने मत का दान अवश्य करें। दिल्लीच्या सगळ्या लोकांनी दिल्लीत बरे प्रशासन येवचें तशेंच दिल्लीच्या उदरगती खातीर व्हडा संख्येन मतदान करचें असो उलो दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी मारला। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। अयोध्याच्या मिल्कीपूर हांगा आयज पोटवेंचणूक जाता। 414 केंद्रांतल्यान सकाळी 7 वरां सावन मतदान चालू आसा। दनपारां 3 वरां मेरेन 57% परस चड मतदान जालें। 70 उमेदवार मिल्कीपुरांत रिंगणांत आसात। 2024 जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेंत विधायक अवधेश प्रसाद संसद म्हणून वेंचून आयले उपरांत ही सुवात रिती आशिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रयागराजांत पावले उपरांत तांणी गंगेक प्रणाम करून हातांत रुद्राक्षाची माळ घेवन सूर्यदेवाक अर्घ्य दिवन पवित्र गंगेत धर्मीक स्नान केलें। ते उपरांत मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे वांगडा नौकानयन लेगीत केलें। मा गंगेची पुजा केले उपरांत तांणी साधू संतांक भेट दिली। भारताच्या आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक दायजाचें दर्शन तांणी घेतलें। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज आभासी प्रणाली वरवीं त्रिपुरा सरकारांतल्या वेगवेगळ्या खात्यांनी नव्यान नियुक्त केल्ल्या उमेदवारांक नियुक्तीपत्रां भेटयली। एकूण 2806 नव्यान निवडून आयिल्ल्या उमेदवारांक ही पत्रां भेटयली। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकारान त्रिपुरा सर्वांगीण विकासा खातीर वावर चालू दवरला अशें सांगलें। त्रिपुरा में ब्रू और रियांग जाति के भाइयों बहनों को परमानेंट निवास की जगह देकर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और रोजगारी देकर उनके जीवन में नया बदलाव हम लाए हैं। मैं आज बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि त्रिपुरा में एक भी हथियारी ग्रुप आज उपलब्ध नहीं है। सभी लोग सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। आज त्रिपुरा माणिक साह जी के नेतृत्व में भटकाव जी की जगह भागीदारी के युग की शुरुआत कर रहा है, रुकावट की जगह रफ्तार के युग की शुरुआत कर रहा है और विलंब की जगह वेलफेयर के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पहले विप्लव देव जी और अब माणिक साह जी ने मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत काम करा है। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा।
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी जम्मू काश्मीर सुरक्षा विशयाचेर सेगीत दुसऱ्या दिसा नवी दिल्लीत नियाळ बसका घेतली। काल जाल्ल्या बसकेंत गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेंत घर सचिव गोविंद मोहन, लष्करी मुखेल जनरल उपेंद्र द्विवेदी आनी हेर वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ल्या नियाळ बसकेंत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सगळ्या सुरक्षा एजन्सींक आतंकवादाचेर झिरो टॉलरन्स धोरण आपणावपाक आनी जम्मू काश्मीरांतलो आतंकवाद ना करपा खातीर समन्वयात्मक पद्दतीन वावुरपाचे निर्देश दिल्ले। आयज जाल्ल्या बसकेंत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आतंकवादी घडणुकांनी व्हडा प्रमाणांत उणाव आनी तरणाट्यांच्या आतंकवादी संघटनांनी जावपी भरती हातींत कमी दिसून आयिल्ल्याची सुरक्षा संघटनांची तांणी तोखणाय केली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी मंत्री, आमदार तशेंच गोंय भाजप युती सरकाराच्या वांगडी पक्षाबरोबर चर्चा केली। हातूंत विकसीत भारत अर्थसंकल्पांत मुखेल मुद्द्याचेर तशेंच विकसीत गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकाराच्या फुडल्या येवजण्यांचेर चर्चा जाली। हे विशीं अदीक माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांक दिली। लेजिस्लेचर विंगाची आज मिटींग आशिल्ली। भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर MGPचे लिडर बाप सुनील ढवळीकर, जी तारोलकर, ते दोगूय आशिल्ले। इंडिपेंडंट MLA रेजिनाल्ड, डॉ चंद्रकांत शेट्ये आनी अंतोन हे सगळे जाण आशिल्ले। ह्या सगळ्या मिटिंगेत एक म्हणजे असेंब्लीचे प्रिपेरेशन हाजेर डिस्कशन आशिल्लें। दुसरें केंद्रांतले जे बजेट जाले त्या बजेटाचेर इन डिटेलान तांचे कडेन डिस्कशन आशिल्लें। मंत्र्यांनी आपआपली प्रपोजल्स रेडी करप ह्या विशयाचेर एकंदर डिस्कशन आशिल्लें। तिसरी गजाल, गोंय सरकारान महाकुंभाक वचपा खातीर ट्रेन अरेंज केला। ज्या ज्या कोणाक गोंयकारां खातीर वचूंक जाय तांच्यांनी नंबर दिला आमी सोशल वेलफेराचो, ताचेर आपली नांवां दिवची। 6 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख अश्यो 3 ट्रेन वयतल्यो। अजूनय आमी ट्रेन मेळटा जाल्यार पळयता, जेणे करून आपली जबाबदारी आपूण घेवन महाकुंभा खातीर वयचें हाजेरूय डिस्कशन तांच्या बरोबर आशिल्लें। सो ते डिस्कशन जे आशिल्ले ते आमचे बजेट प्रिपेरेशन, फुडल्या सेशनान बजेट सेशन जातलें ते बजेट प्रिपेरेशन आशिल्लें। सो एकंदर बजेटाचेर तयारी सुरू जाल्ली आसा। गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी येता त्या 2 दिसाच्या विधानसभा सत्रा विशीं तशेंच राज्याच्या विकासाच्या दृश्टीन हेर कांय मुखेल विशयाचेर चर्चा जाल्ल्याची म्हायती दिली। मुख्यमंत्री आणि पार्टी, भारतीय जनता पार्टीचे आमदार जे आसा त्या आमदाराक फाल्यांचे विधानसभा आसा त्या संदर्भात आणि बाकीच्या पार्टीचे जे येणारे जे समितीज आणि बाकीचे सगळे काम आसा त्या कामाची संक्षिप्तपणे मांडणी। पार्टी ही शिस्तबद्ध आसा, पार्टीन शिस्त आसा। विधानसभेचे हे जे आसा 2 दिवसाचे अधिवेशन आसा ते व्यवस्थित जावपाक जाय, त्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी ब्रीफ केला आणि पार्टीच्या संदर्भात आसा ते हांवें ब्रीफ केला। तांच्यांनी जॉयंटली इवन म्हाका शुभेच्छा दिल्ली आसा आणि हांवें बी तांचे कडल्यान अपेक्षा केली की तुमचे कडल्यान बरें काम आणि बरें गोंयच्या खातीर जातलें आणि गोंय फुडें व्हरपाक लागून आमचे जे विकसीत भारताचें स्वप्न आसा, स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर गोंयचें आणि त्याच बरोबर भांगराळे गोंयचें जें स्वप्न आसा तें फुडें व्हरया। गोंय वैजकी महाविद्यालय आणि इस्पितळ हांगा राष्ट्रीय आपत्कालीन कौशल्य लॅबाचें उक्तावण जाल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। ही प्रगत सुविधा राज्यांत वैजकी प्रशिक्षण वाडोवपाचे दिकेन म्हत्वाचें पावल आसा अशें तांणी सांगलें। अत्याधुनीक अनुकरण तंत्रगिन्यानांतल्यान गंभीर परिस्थिती वेळार तत्पर प्रतिसाद दिवपाचे दिकेन ह्या तंत्रज्ञानाचो वापर जातलो अशें तांणी सांगलें। गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या वैजकी वेवसायिकांच्या तयारेक ही लॅब म्हत्वाचें योगदान दितली असो विश्वास तांणी उक्तायलो। गोंय वैजकी महाविद्यालयान गोवा स्टेट पॅलेटिव्ह केअर पॉलिसी चालीक लायल्या। बिगर संसर्गजन्य रोग विभागा कडल्यान वैजकी ऑन्कॉलॉजी खात्याच्या जोडपालवान आयोजित ह्या उपक्रमात सुरवातीची तपासणी वेळार उपचार आणि स्ट्रक्चर्ड पॅलेटिव्ह केअर सिस्टम आस्पावीत जाता। दुयेंती आणि तांच्या घरच्या खातीर सुविधा जावची तशेंच जिविताचो दर्जो सुदारपा खातीर हो उपक्रम म्हत्वाचो थारतलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या कार्यावळी वेळार सांगलें। We want to have a palliative care center total dedicated and backed by the government of Goa
palliative care center in North Goa and one in the Ponda district, so that we are able to cover these 3 areas. It is important for us to understand when you students are here. I was looking at facial reaction of some of the students. We are very inquisitive knowing how your thought process is and which direction we are going. It is important. Some people connected with the video. Some people connected with actually what is happening. Primary care, secondary care, tertiary care of palliative care is also something which is very important for us to actually understand and take forward. It is important that the Goa Medical College, along with the doctors and also the new medical officers, because we don't have born doctors anymore now according to the new rules. But at least these visits, I was looking at the form that was shown in the policy. Those forms, exactly what is the type of the frequency that is required for the doctor or somebody to go home. So we need to integrate. विकसित गोंय 2047 सपन सत्यांत हाडपा खातीर जाती आनी धर्म कुशीक दवरून दरेकल्यान कोंकणी खातीर वावर करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. राजभवनांतल्या दरबार सभाघरांत कोंकणी अकादमीच्या कोंकणी साहित्य आनी भाशा सेवा पुरस्कार भेटवण सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या वेळार साहित्य अकादमीचे उपाध्यक्ष कुमोद शर्मा, सचिव प्रसाद लोलयेकार, राजभास खात्याचे संचालक प्रशांत शिरोडकर, कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष वसंत सावंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार 2022, 2023 आनी 2024 ह्या 3 वर्सांच्या पुरस्कारांचे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं वितरण जालें. कोंकणीचो इतिहास हांवें वेगळो सांगपाची गरज ना, पण कोंकणीचो फुडार हांव निश्चितच सांगता. हांव मुद्दामून फुडार हांवें मुद्दामून म्हटलें, कारण स्टाफ सिलेक्शनान हांवें कोंकणी इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत बऱ्याच जाणांक म्हणजे दुसरी वाटेंतल्यान वेगवेगळ्यो कोणी म्हाका म्हणजे फुडें ह्या ठिकाणी बी दोतोरान बरें केलें आनी हें कोणीच म्हणूंक ना, आनी म्हाका अपेक्षाय ना हांव सांगता तुका. म्हणजे बऱ्याच जाणांनी धोल वाजोवपाचें तें वाजोवनी, म्हाका त्या धोलाची चिंता ना, म्हाका गोंयकारांच्या तरणाट्यांच्या फुडाऱ्यांची चिंता आसा. आनी म्हणून तर हांव मुद्दामून सांगता की कोंकणी स्टाफ सिलेक्शनान अंतर्भाव केल्या उपरांत तुमी जर तितूंतले मार्क इट इज ओपन ट्रान्सपरंट सगळें, खंयच कोणाक जोडून दवरूंक ना. कोण म्हणजे पडियार आहा ताका कितले मार्क पडले आसत जाल्यार कोण शर्मा आहा ताका कोंकणीक 2 मार्क पडल्या, कोण आनी कोण ताका टॉप केला तेणी, ताच्या कडेन 15 वर्सांची रेजिडेन्सी आसली, पण तरी सुद्दां ताका 2 कोंकणीक पडला म्हणून तो फेल जाला. अदरवायज बाकीची एक्झामांतल्यान तो पास जावन गोंयकारांच्या पेक्षा फुडें वयतलो आसलो. गोंय सरकार बायलांच्या उदरगती खातीर सक्रीयपणान वावुरता आनी नव्यान उद्देग सुरू करपी बायलांक तेंको दिता अशें दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी दिवचले आयोजीत हळदी कुंकू कार्यावळींत सांगलें. गोंय सरकारान बायलां सशक्तीकरणा खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबयल्यात. हातूंतल्यान सरकाराची ह्या विशयावेली वचनबद्धताय दिसून येता अशें तांणी सांगलें. भाजप मंडळ दिवचल हांणी शिक्षण विजन हांच्या जोडपालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या कार्यावळींत डॉ रेवा दुबाशी, दिवचल नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकर आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. फुडें सरपाक जाय, स्वताचे कमायेचे म्हणून कितें जाय म्हणून चवथीचो बाजार करता. आमी कला स्टुडिओ असो हो प्रोग्राम करतात, जंय आमच्या बायलांक ताची क्रिएटिव्हिटी दाखोवच्या खातीर थंय तांची कितकीशीच बायलां पार्टिसिपेट जातात, डिफरंट फोक डान्सांनी पार्टिसिपेट जातात, नाटकुले सादर करतात. त्या खातीर आमी करतात. नवरंग हो प्रोग्राम जाता आनी ह्या नवरंग प्रोग्राम अंदू तर ऑनलायन 13,000 बायलांनी पार्टिसिपेट केले. इट वॉज अ मेजर डे. कितलेशेच फॉलोवर आशिल्ले तुका आनी मागीर तो प्रोग्राम जाता. आमी इनिशियली इट वॉज अ व्हेरी स्मॉल धाकटोसो प्रोग्राम आसलो. आज आमी सगळे जाण मेळून करतात आनी सदांच आमच्या खिच्या प्रोग्राम आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे महिला मोर्चाचे अध्यक्ष शर्मिला पळ आसा, नाव नाही विसरलो, सदांच तांचें फूल कॉपरेशन आसता. सो सदांच ते म्हणजे आमी सगळे मेळून करतात, त्यामुळे फॉलोवर्स बी खूब वाडटात. हे सगळे कित्याक करता आमी तर आमदारान आतां म्हाका दिसता की प्रत्येक घरांतल्या आमच्या बायले केन्नाच अशें दिसूं जायना की बाबा आमचेर कोण लक्ष दवरना, आमकां कोण पळयना. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संजोग यात्रा, ये है योग यात्रा,
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर। विसव उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेले खबरो। ओशन सोसायटी ऑफ इंडियाच्या 9व्या राष्ट्रीय परिशदेचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था दोनापावल हांगा जाले। ह्या वेळार नामनेचे समुद्र विज्ञान संस्थांतले वैज्ञानीक हाजीर आशिल्ले। कार्यावळी वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयांत स्थापन जाल्ल्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थानांची तोखणाय केली। ह्या संस्थेन समुद्र विज्ञान मळार केल्ल्या संशोधन कार्यात भरीव कामगिरी करून राज्याच्या तशेंच देशाच्या विकासात हातभार लायला अशें सांगलें। CSIR NIVO has been leading scientific exploration, playing a pivotal role in enhancing our understanding of the seas and providing the valuable solution to the industry and society. Over the year, the CSIR NIVO has been trusted the scientific partner to the Government of Goa, contributing significantly to addressing the coastal challenges and ensuring sustainable management to our marine resources. The state of Goa is proud to be home to such a prestigious institutions that has been set a benchmark in oceanographic research and innovation. OSICON 25, the landmark conference in the ocean research. The OSICON Society in India has the largest society of the OSICON researchers in the country, along with the CSIR NIVO has brought together. केंद्रीय माहिती आणि वितरावणी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज ओपन एआयचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन हांची भेट घेतली। भेटी उपरांत माहिती दितना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकां तंत्रगिन्यानाचें लोकशाहीकरण करपाक मार्गदर्शन करता अशें सांगलें। ह्या दृश्टिकोना खातीर ऑल्टमन हांणी प्रधानमंत्र्यांची तोखणाय केली। ओपन एआयचो वापर करून एआय स्टॅक तयार करपाचे दिकेन एक खासा रणनीती तयार करपाचेर चर्चा जाल्ल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली। Bringing the applications in healthcare, in education, in agriculture, in weather forecasting, in disaster management, in transportation, multiple different things we are working. And I request the entire startup community to come up with very unique solutions, and we'll be open. We are very soon starting a kind of open competition for it, open empanelment competition kind of thing. So that will be huge. So many problems can be solved, and why don't we use this latest technology that we have for solving this problem? अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांचे बरोबर जोड पत्रकार परिशद घेवन अमेरिका आता गाझा पट्टीचेर ताबो मेळयतली अशें विधान केलें। कितलीशींच दशकां गाझा पट्टी हे विध्वंसाचें प्रतीक जावन पडलां। तो वाठार आता अमेरिका आपल्या ताब्यांत घेवन थंय बदल घडोवन हाडटली अशेंय तांणी सांगलें। The U.S. will take over the Gaza Strip, but we'll only be satisfied when all of these problems are solved, and we have the team to solve them, and that's going to happen, and it's going to happen, I think, very quickly. I also strongly believe that the Gaza Strip, which has been a symbol of death and destruction for so many decades, and so bad for the people anywhere near it, and especially those who live there, and frankly, who's been really very unlucky. It's been very unlucky. It's been an unlucky place for a long time. Being in its presence just has not been good, and it should not go through a process of rebuilding and occupation by the same people that have really stood there and fought for it and lived there and
died there and lived a miserable existence there. Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza. पुळयाचे तापमान पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 20.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. दिल्लींत 70 मतदारसंघा खातीर जालें मतदान 57.70% मतदानाची नोंद. उत्तर प्रदेशातल्या मिल्कीपूर विधानसभा वेंचणुकेंत 65.25% जालें मतदान. अयोध्येंतल्या मिल्कीपुरांत आयज जाली पोटवेंचणूक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रयागराजांत केलें अमृत स्नान. भारताच्या आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक दायजाचें घेतलें दर्शन. जम्मू काश्मीरातल्या सुरक्षा विशयाचेर नवी दिल्लींत जाल्ली नियाळ बसका. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला सेगीत दुसऱ्या दिसा ह्या विशयाचेर चर्चा. गोवा स्टेट पॅलेटिव्ह कॅर धोरणाक सुरवात. गोंय वैजकी मळार जिविताचो दर्जो सुदारपा खातीर हो उपक्रम म्हत्वाचो थारतलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.